हर्निया म्हणजे ते आता भुरग्यांनी जावं शकता आणि अडल्ट्सांनी जावं शकता. भुरग्यांनी ते जाता ते मोस्ट ऑफ द टायम इट इज कंजेनायटल. तेजे डिफेक्ट इज ऑलरेडी प्रेझंट. सो भुरगीं एक ल्हान भुरगीं आसता युजली ते अरावंड 3 महिने किंवा अप टू इवन 1 year दे कॅन प्रेझेंट विथ अ हर्निया. दुसरें म्हणजे अडल्ट्सान ते अक्वायर्ड असता. जे अडल्ट्स खूब स्ट्रेनिंग करता, वेट लिफ्टिंग करता, चड हेवी वेट्स उबारप असता, किंवा क्रॉनिक कॉफ जेंकां खोकलेचे दुयेंस आसा, लंग्साचे दुयेंस आसा, COPD आसा, तर तेंच्या खोकले खातीर पोटान प्रेशर वाडटा आनी तो विकनस एक गिव वे जाता. बरोबर. तशेंच क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशनानूय जेन्ना मनीस फोर्स करता मोशन करपाक, तातूंय ते सेम रिजल्ट जावं शकता. दुसरें म्हटल्यार बायलांनी मल्टिपल प्रेग्नन्सीज ऑर इवन ड्युरींग एनी प्रेग्नन्सी फॉलोईंग दॅट हर्निया जावं शकता. बोमले कडेन चड करून बोमले कडेन जाता बायलांनी. आनी तिसरें म्हणजे जे खूब मोठे आसता, ओबेसिटी, लठ्ठ आसता, तातूंय ते एबडॉमिनल आमचे मसल्स वीक जाता बिकॉज ऑफ द फॅट अँड देर इज हर्निया. अच्छा. म्हणजे म्हाका तुमी सांगतना मातशें अशें दिसून आयलें की खुबशे फावटी ल्हान भुरगे कितें आसता, समजा बॉलकाचो एक बुराक जाला ल्हानसो, तेन्ना ते बोटां घालता आनी मागीर तो व्हडलो बुराक व्हडलो जायत वयता. सो समथींग लायक दॅट. म्हणजे जेन्ना भितरलो प्रेशर वाडटा तेन्ना ते गिव अवे जावपाक लागता आनी भितरले कंटेंट जे आसा ते भायर प्रोट्रूड आउट जावपाक इन मोर अँड मोर क्वॉन्टिटी अँड क्वॉलिटी ते एक्सपोज जातात. बरोबर. सायकलिंग इज अ व्हेरी गूड एक्सरसायज. पण अशें आमी म्हणजे एटलिस्ट वॉट आय हॅव सीन समटायम्स ऑफन सायकलिंग करपी लोकांक मे बी आय डोंट नो वेदर दे कॅरी वेट कॅरी करता तांकां काय बाकीच्यांक, की हातून जो हर्नियाचो प्रकार आसा तो मातसो चडशे फावटी दिसून येता. इज इट एनीथींग रिलेटेड टू अवर पॉस्चर, काय त्याचे एंगल, काय खंयचे बाबा तुजी ती खंयची लायन एका लायनीन येता म्हणून तो पॉयंट आनी चड वीक जाता? वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? Cycling per se has not been documented as a known risk factor, but it may be that chad straining karta while cycling, that may be a potential risk factor, but per se it is not. म्हणजे कितें आसा, हांवें थोड्या लोकांक पळयला जे लोक स्पेशली ते गादयो बी विकपाक वतात न्हय, तेचे अशे थोडे पेशंटांक म्हणजे हांवें पळयला की दे डेवलप मे बी बिकॉज ऑफ दॅट वेट आनी तांकां कितें आसा ते चडावर आनी दे आर इट इज नॉट अ प्रोफेशनल सायकल, म्हणजे सायकलिस्ट चलयतात तसले सायकल न्हय ते, पण त्यांचे एक रोजी रोटीचे म्हणून ते जे माध्यम वापरतात ताका लागून ते एक वेळ जावं शकता. आणि दुसरे एक पोटेन्शियल रिस्क फॅक्टर्स विच आय डिडंट मेन्शन बिफोर इज स्मोकिंग. स्मोकिंग केल्ल्या कारणान आमचे जे कोलेजन फायबर्स आसा ते वीक जाता. अच्छा. सो कोलेजन फायबर्स इज लायक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर टिश्यूज. खंयचे आतां मसल आसा, मसल एक कंपार्टमेंटान आसता, ताका फेशिया म्हणटा, तातून मेन पदार्थ आसता तो कोलेजन. अच्छा. सो स्मोकिंग कॉजेस वीकनेस ऑफ कोलेजन. Long-term smokers will have higher incidence of hernias.